म्हापसा धुळेरान आशिल्ले एका खासगी हॉस्पिटलान शॉर्ट सर्किट जावन 4 माळयेचेर उजो लागलो। घडणुकेची म्हायती मेळटनाच म्हापसा उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी हॉस्पिटलान धाव घेतली। ह्या वेळार सुदैवान जिवीत हानी जावंक ना। दोतोरांनी आपीडीत आशिल्ले रुग्णांक 1 वरा खातीर भायर काडले। उज्याचेर नियंत्रण मेळे उपरांत पेशंटांक परते हॉस्पिटलान व्हेले। आर्डेक स्क्वा खातीर म्हापशेच्यान सुशील शुक्ला। धुवर येतालो 4th फ्लोराचेर जस्ट वी वर पॅनीक अटॅक म्हणून सगळी प्रिकॉशन घेतलेली, सगळी सिस्टम चालू असली। लकीली म्हणजे हाचे फायर ॲम्ब्युलन्स सुद्धा टायमार येयली, एवरीथिंग इज फायन। IPD पेशंटाक हाडून फक्त ओपीडीन एक 100-150 पेशंट तांकां एक अर्देवर भायर काडला। सो आमचे 1 वर डिले जाला। रेस्ट लायक म्हणजे तांच्यांनी सगळ्यांनी येवन केला। म्हणलं काय देर इज लॉस ऑफ 3000 रुपीज स्टेबलायझर केला। 11:45 कॉल येयला विजन हॉस्पिटलान उजो पेटलो म्हण। Then आमी हिंगा स्पॉटार येयला and on the 4th floor we observed that the electrical ducting where the cable was passing the stabilizer which gives current to all the floors, there was a minor fire which was already extinguished by them by using extinguishers. Okay, we just assisted and we saw that we rechecked the area if anything was there, and some people from that floor was evacuated on to the assembly point. Only the stabilizer had caught fire. Nothing was there. They have the fixed firefighting installation in place. हो झालं ना।